नमस्कार. आयच्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. 2 दीस जाले अधिवेशन चालू आसा, पण अजून पर्यंत आमकां विरोधी पक्ष फुडारी मेळिल्लो ना. कित्याक मेळ्ळो ना आनी काँग्रेसीचें जालां कितें हाजेर भासाभास करपा खातीर एक खास गेस्ट आमच्या स्टुडियो भितर आसात. ते जाणी राजिनामो दिला पण अजून ते अध्यक्षपदार आसात काँग्रेसीचे गिरीश चोडणकर. सर, वेलकम टू द शो. सगळे गोंयकारांच्या मनां हो प्रश्न आहा की 7 दीस जाले तरी विरोधी पक्ष फुडारी ना. कितें जालां पक्षाचें? काय प्रॉब्लम काय ना थंय. बेजिकली 5 जाणूच MLA आसा. ओके, सो तेतूंतले 3 जाणांनी ऑलरेडी सांगलां की आपल्या नाका म्हणून. म्हणजे तुमकां पयलीं प्रताप सिंग राणीन सांगलें की आपल्याक ना, आपले सगळे हें केलें. मागीर लुईजीन फालेरांनी सांगलें की आपल्याक कांय ना, तुमी डिसिजन घेता तें घेया कोणाकूय. आनी तेजे नंतर सबसिक्वंटली रवी नायकूय सांगपाक लागलो की आपूण इंट्रस्टेड ना, तुमी कडेन पार्टी कितें आसा तें डिसायड करा म्हणून. सो इशू एक्चुअली रिजॉल्व जाल्लो आसा, फक्त तो दिल्लीचे अप्रुवल उरला. तशें कांय तशें. बट 2 दीस जाले अधिवेशन चालू आसा. डोंट यू थिंक इट रिफ्लेक्ट्स व्हेरी बॅडली ऑन द पार्टी? नो, इट रिफ्लेक्ट्स. पण पयलीं 2 दीस आशिल्ले थंय बेजिकली कांय नाशिल्लें ह्या हितून. सो बेजिकली आयज हें आशिल्लें, पूण आयज थोडे टॅक्निकल कितें इश्यूज जावन तो उरलो. एक्चुअली सगळें हें कालच म्हाजे कोतान क्लियर जाल्लें आसतलें. आनीक आयज खंयच्या टायमार तें अनावन्स जातलें दिल्लीच्यान. एक इंट्रस्टिंग गजाल आहा ती म्हळ्यार 4 एक्स CM आसात आनी एक आमदार आसा एज प्रेजिडेंट. आनी बेजिकली एकाच कारणा खातीर विचारता, कारण तुमी तरणाट्यांनी मुखार येवचें म्हणून खूब वावर केला. एक्स CM मदलो विरोधी पक्ष फुडारी जाय आज पक्षाक ज्या परिस्थिती भितर पक्ष आसा, काय अलेक्स रेजिनाल्डा सारको यंग आनी ताचे कडेन एनर्जी आहा असो मनीस जाय? आमकां रेजिनाल्डाची एनर्जी, तेजी फायटींग स्पिरीट ती जाय. आनी आमकां जो अनुभव विरोधी पक्ष फुडारी कोण आसता, कोण आसो ते आमी बेजिकली जेन्ना आमची मिटींग जाली थंय रेजिनाल्ड बाब येवना आशिल्लो, 4 MLAs आशिल्ले. सो थंय एक्चुअली तेणी डिसिजन सगळें काडून सांगलां की जो डॉक्टर चेल्लाकर आनी तुमी बसून डिसायड करा म्हणून. सो आमी तांकां बेजिकली चेल्लाकरान सांगलें की तुमचो लिडर कोण आसचो तुमी डिसायड करा. सो राहुल गांधीचें हें तेंच आसा की डिसिजन ही MLA लेवलाची जावची, सो तुमी कन्सेन्सस करा. आमी तुमकां एक कोण आसतो सांगना. सो त्या लेवलाचेर आतां 3 जाण आवट आसा. सो उरल्याक आतां रेजिनाल्ड बाब आनी दिगंबर बाब. सो ह्या दोगांनी मेळोन ऑलरेडी डिस्कस केल्लें आसा आनी ऑलरेडी हायकमांडाक कळयल्लें आसा आमचे. सो बेजिकली तो कन्सेन्सस करपा खातीर हें जाल्लो. आनीक ते दोगूय बरे रिलेशनान आसा, पूण दिगंबर बाबूय आसा आनीक रेजिनाल्ड बाबूय आसा. सो म्हाजे कोतान ताजो फक्त हायप इतल्याच खातीर जाला की तो थोडो कारण अधिवेशन चालू आसा लेट जाला म्हणून. पूण खंयचें डिसिजन हें घेता आसतना जेन्ना कन्सेन्सस जावन येता ते कितें आसा थोडेच, तितून भितर आनी झगडी आमकां नाका आशिल्ली. 2 त्याच खातीर आमकां कसली झगडी आनी आमचे भितर कितें डिफरन्स आसा हें लोकांक परसेप्शन तरी क्रिएट जावपाक जाय. डिफरन्सच कांयच नाशिल्लो. सो दोगूय फायट करता आनी दोगांय कडेन आसा. सो दोगांयनी मेळोन एक तुमी डॉक्टर चेल्लाकुमाराचें नांव घेतलें म्हणून तांणी 2 दीस पयलीं स्टेटमेंट केलें की बाबूश मोन्सेराताक तिकीट दिवप वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक म्हणून. यू एग्री विथ दॅट? बट डेफिनेटली तो जे सांगता ते तुमकां हें आसा, पूण त्या टायमार ज्या सिट्युएशनान तें हें आशिल्लें वेरियस ऑप्शन्स आनी कितें, आनी ज्या तरेन नंतर पार्टी लिडरांचो एक वेगळो दबाव निर्माण जाता. सो थंय तूं कितें जाता, तूं त्या दबावाचे हेजेर येता आनी शेवट तूं सीट जिखपाची तूं फोकस करप, पार्टी लॉयल्टीचे हेजेर फोकस करप, आनी बाय इलेक्शन आसता. आनीक त्या हेजेर म्हाजे कोतान आय फुल्ली एग्री. कारण आयज बाबूश मोन्सेरात जर थंय इलेक्ट जावनाशिल्लो कदाचित आमचें हें इंटॅक्ट उरता आशिल्लें. सो तो येवन ते 10 जाले, म्हणजेच 2/3 जाले. यू एग्री दॅट इट वॉज अ मिस्टेक? या, इट वॉज अ मिस्टेक. एक प्रश्न जो येता तो म्हळ्यार तुमचे रिबेल MLAs जे आसात तांणी स्टेटमेंट केलें की एक 2 ते 3 फावटी फाटल्या 2.5 वर्सां भितर सरकार स्थापन करपाच्यो संधी चलून आयल्यो, पण तुमच्या सिनियराक लागून एक्स CMाक लागून सरकार स्थापन करप जालें ना. सो अशें पक्षां भितर आमी आतां फक्त सिनियराक दवरतात आनी एक अलेक्स रेजिनाल्ड उरलो बाबडो आनी आमी चल्ले. कितलो लॉजीक आनी ऑथेंटिसिटी आसा ह्या आर्ग्युमेंटा भितर? ते जे वयताक तांकां वेगळी वेगळी कारणां दिवपा पडटात लोकां खातीर कन्विन्स करपाक, आनी कदाचित लोकांक ती कन्विन्सिंग दिसतय आसत.
जेन्ना सरकार करपाचे वेगळे वेगळे प्रश्न येताले तेन्ना सगळ्यांनी सगळ्यांक फ्रिडम दिल्लें आशिल्लें तुमी करा कितें हें करता तें. सो म्हाजे कोतान म्हाजे नजरे मुखार काय अशें खंयचेच प्रपोजल जे येवनाशिल्लें कॉन्क्रीट जंय सरकार जावपाक शकता आनी कोण तरी ताका आडयतात. सो हें जे तेंचो क्लेम जो आसा ती जस्ट मेकओवर लोकांक यें दाखोवपाक पळय आमी सरकार करपाक सोदताले कोणे तरी आडयलो. पूण कोण येतालो सरकार करपाक तें तेणी जाहीर करचें न्ही. सरकार जर जातालो ताका नंबर लागतात. सो ते नंबर खंयच्यान येताले ते क्लियर जावपाक जाय आशिल्ले. म्हाजे कोतान ते तेणी क्लियर केलें ना. जस्ट सांगलां की सरकार जातालो तो आडयलो म्हणून. जो मुद्दो तुमी तुमच्या पत्रकार परिशदेक काडलो तो म्हळ्यार मर्जराचो, द ग्रे एरिया अबाउट मर्जर काय डिफेक्शन. इतली दीस जाले आतां पक्षान आतां मेरेन तरी सुप्रीम कोर्टाक वचपा जाय आशिल्लें चॅलेंजींग दीस बिकॉज यू रियली हॅव व्हेरी वॅलीड आर्ग्युमेंट्स. कारण खंयचे तरी राष्ट्रीय पक्षाचे लोकल लेजिस्लेचर पार्टी युनिट ब्रेकअवे जावप आनी मर्ज जावप हें म्हाका कायद्याक खंय बसता इज अ व्हेरी डिफिकल्ट थिंग टू कॉम्प्रिहेंड आनी ताजेर एटलिस्ट सुप्रीम कोर्टा सारक्या सर्वोच्च न्यायालयाची क्लॅरिटी जाय. कित्याक गेलें ना अजून मेरेन? जेन्ना हो जो एक कॉन्स्टिट्युशनल इश्यूज आसतात तेंचे वेगळे वेगळे वीव आसता. कारण इंटरप्रिटेशन लॉचें कशें करतात आनी कशें जाता त्या हेजेर आसा. कदाचित तेंगेलो जो एडवायजर कोण आशिल्लो तेणी तेगेलें इंटरप्रिटेशन वेगळें दाखयलें आसतना तांकां सांगलें आसतलें की पार्टीची स्प्लीटची गरज ना. तुमी सुप्रीम कोर्टाक वचून स्वेरिंग इनाचेर सुद्दां स्टे हाडपाक जातालो. पूण आमचे कडेन जे डॉक्युमेंट्स आशिल्ले ते पयलीं आमकां हातीक कारण मर्जराची ऑर्डर जाय आशिल्ली हातीक. सो आतां हळू करून डॉक्युमेंट येवपाक लागल्या. आमचो CLPचो जो मिनिट्स बूक आशिल्लो तो तांचे कडेन आशिल्लो तो कालूच आमच्या हातीक मेळ्ळा. सो दुसरी म्हणजे आमी CWCक चॅक करपा आशिल्लें की तेणी दिल्ली चॅक करपाक जाय. टेक्निकली चॅक करपाक जाय. स्पीकर मान्य करता की हो एक मर्जर जाता म्हणून. सो जेन्ना मर्जर जाता तेन्ना हांवें म्हागेलें मिनिट्स बूक चॅक करपाक पडलो. सो हांवें पयलीं म्हाजो मिनिट्स बूक चॅक केलो की हांवें मिटींग घेतल्या काय म्हणून मर्जराची. तेच म्हणटा कारण तुका कायद्या मुखार वयतले हे सगळे डॉक्युमेंट्स इम्पॉर्टंट गरज आसतले. सो हांवें चॅक केलें की हांव एकूय मिटींग घेवना कारण हांव राजिनामा दिल्लो आशिल्लो. सो थंय तो PCCचेर रेजोल्युशन घेवपाचो मर्जराचो प्रसंगूच येवना. राष्ट्रीय पावणीचेर CWCची मिटींग जाली पूण ते वेगळे संदर्भात गोंयचे हेजेर मर्जराचेर रेजोल्युशन. हांव कित्याक विचारलें गिरीबाब की एक गजाल म्हाका कन्सिस्टंटली दिसल्या की फाटले 1-2 वर्सां भितर तुमी एक इंटेंट दाखयला टू चॅलेंज सर्टन थिंग्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट यू आर नॉट फॉलोड अप विथ दॅट. फॉर एक्झाम्पल 16B तुमी कोर्टाक वचपाक ठरयलें. तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलें तुमी वतात म्हूण तुमी गेले ना. सुभाष शिरोडकराचें लँड एक्विजिशन यू सेड दॅट यू वॉन्ट टू गो टू द कोर्ट तुमी गेले ना. सो वॉट इज द मॅटर? ती तुमी सांगतात वचपाचें म्हणून तुमी वचनात. वॉट इज होल्डिंग यू बॅक? सी आमी जेन्ना वेगवेगळे इश्यू जाता आमी सांगतात आनी तेजे नंतर जे आमी लिगल ओपिनियन वेगळे वेगळे हेंचे कडल्यान घेता. तुमकां खबर आसा कायदे दृश्टीन प्रत्येकाचें इंटरप्रिटेशन वेगळें जाता. सो जेन्ना घेवन बसतात तेन्ना लक्षांत आयलें की TCPचो जो आसा 16B ते ऑलरेडी फायल केल्लें आसा. तेजे नंतर एक कायद्याचें आमकां तातूंत मेळ्ळो की तुमी इंटरव्हेन्शन पिटिशन फायल करप थोडे म्हणपाक ना करप. सो ह्या एग्जामिनेशन नंतर आमी एक कमिटी केली अंडर टुलियो जो आर्किटेक्ट आसा आनी तो ते मॅटर पर्स्यू करतालो. सो आतां लकीली अशें जालां की बाबू कवळेकर जो हेका विरोध करतालो तो आतां TCP मिनिस्टर जाला. आनी आयज ऑलरेडी आमी डिमांड केला बाबू कडेन की जें तूं पब्लिकली डिमांड करतालो. बट डोंट यू थिंक यू शुड हॅव चॅलेंज दिस ऑलरेडी इन द कोर्ट? इट्स ऑलरेडी देर इन द कोर्ट. सो हें कोर्टान फक्त बाबू विरोध करतालो? नाही हें कोर्टान ऑलरेडी फायल केल्लें आसा. सो तें फायल केल्लें आसता आमी 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 कॉपी घेतली आनी ते पयल्याक जे आमी कितें ऑलरेडी फायल केल्लें आशिल्लें. सो आमी त्या खातीर तितूंक येतो म्हणपाक तुमी आनी कॉम्प्लिकेशन जावपाक शकता. जो ऑलरेडी पिटिशन फायल केल्लें आसा आनी त्या हेजेर आमी यू सेड की लेट्स बॅक दॅट पिटिशन. बॅक दॅट पिटिशन. तुमी रिजायन जाले अजून तुमचें रेजिग्नेशन एक्सेप्टूय जालें ना रिजेक्टूय जालें ना. आनी हो जो एक विचित्र स्टेटस को मेंटेन करपाची जी तुमच्या पार्टीक संवय जाल्या दिस डजंट गिव एनी कॉन्फिडन्स टू पीपल वोटर्स. डोंट यू एग्री? तुमचें सुद्दां रेजिग्नेशन एक्सेप्ट जाल्यार एक्सेप्ट रिजेक्ट जाल्यार रिजेक्ट. देर शूड ताजे उपरांत गोंया भितर येदी व्हडली राजकीय घडामोडी जाल्यो तरी परिस्थिती तीच आसा. विरोधी पक्ष फुडारी नेमपाक जाल्यार तरी परिस्थिती तीच आसा. आय एम आस्किंग यू बिकॉज यू आर अ सिनियर लिडर ऑफ द पार्टी. हें केन्ना बदलतलें आनी जो मेरेन हें बदलना तो मेरेन लोकांनी काँग्रेसी कडेन कित्याक पळोवप? म्हागेलो रेजिग्नेशन जो आशिल्लो तो रेजिग्नेशन बेजिकली आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेन्ना तो जबाबदारी घेता तो एकलो जबाबदारी घेवपाक शकना. सो तेन्ना हांवें म्हणलें कितें
आमी सगळे जबाबदार आसा, सगळ्यांनी जबाबदारी घेवपाक जाय. सो त्या तत्वांचेर हांवें राजिनामा दिलो. तेजे नंतर राजिनामा दितकच तेजो एक्सेप्टन्साचो हेजेर डिस्कशन जालें, कारण राष्ट्रीय पावंड्याचेर आमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष ना. पूण तेजे नंतर ज्या तरेन हांव मातसो स्लो जालो राजिनामा दिलो म्हणून, पार्टी जी बाकी रेग्युलर एक्टिविटीज आशिल्ल्यो त्योय स्लो डावन जाल्यो. सो जेन्ना आतां 10 जाण गेले आनी तेजे नंतर म्हाका लोकांचे कार्यकर्त्यांचे सगळ्यांचे फोन येवपाक लागले की आमी मातशें मोरली आमी तरी हें करुया, तूं हें कर. सो त्या खातीर आयच्यान हांवें डिसायड केलें की टील डिसिजन कम्स ऑन माय रेजिग्नेशन I will continue to You will stay president. put. You will stay put. Yes. एक गजाल हो तुमचो निर्णय जालो, बट तुमकां दिसना की आतां इवन विरोधी पक्ष फुडारी केंद्रांतल्यान जे एक पॉझिटिव्ह संकेत मेळपाक जाय ते लोकांक अजून मेळनात फॉर अ कॉन्फिडन्स बिल्डिंग इन काँग्रेस, हें तुमी मान्य करतात? राष्ट्रीय पावंड्याचेर आमची नवीन अध्यक्षाची आतां प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा. कारण ती जस्ट इन हेस्ट डिसिजन घेवप नासता, कारण ताका एकदां डिसिजन घेतली जाल्यार ते एक लॉंग टर्म तेजे रिपरकेशन आसतात. सो त्या हेजेर ते डिसिजन घेता थोडो टायम लागता, नो डावट. पूण आमी बाकीचे राष्ट्रीय लेवलाचेर काम तशें कांयच थांबलेलें ना, चालू आसा. ह्या हेजेर हांव थोडें हें जालां, पूण आतां हांवें डिसायड केलां की सद्या आमचे 10 जाण गेल्ले आसा, सामके डिमॉरलायज जाल्ले आसा कॅडर, लोकांचो भितर एक विश्वास. सो ज्या तरे दिसा पर्यंत म्हाज्या रेजिग्नेशनाचेर निर्णय जातलो तो पर्यंत सुद्दां हांव प्रेजिडेंट आसा आनी तो टायम मेरेन हांव लोकांचे वतीन झगडटलो. 12 MLA तुम्ही प्रेसिडेंट जायसान पक्ष सोडून गेले. व्हॉट आर द रिजन्स? व्हॉट इज युअर असेसमेंट? जेन्ना एक सत्तेची लालच आनी पयशांची आस, आनी हेजे पयलीं हांवें ती पॅकेज अनावन्सूय केल्ली, जो मेरेन हें चालू आसता आनी चालू उरतलें तो मेरेन म्हाका दिसता हें अशेंच उरपाचें. सो त्या खातीर म्हाजे कोतान एक वेगळे वैचारीक हेजेर डेवलप जाल्ले लिडर्स क्रिएट जावपाक जाय. आनी हें आयज फक्त गोवा हे एकूच हें ना, हें गोंयांक चड जालां, पूण हें देशभर चालू आसा. कारण आयज अमित शाह, नरेंद्र मोदी हेजें नवें राजकारण कित्याक जाता गिरीश बाब? कारण बाबू कवळेकरा सारको आमदार 4 टर्म तुमचो आमदार, आनी ताचे फाटल्यान मागीर बाबाशान जावं किंवा क्लाफास जावं हे 1 टर्म फर्स्ट टर्मांतले आमदार. सो ही जर रेंज पळयत, तुमी कितें म्हणटात की काँग्रेसीची आयडियोलॉजी हांकां केन्नाच कोणाक शिवलीच ना इतली वर्सां भितर? आयडियोलॉजी मनशाची चेंज जाता आनी ती आयडियोलॉजी जी पार्टीच्या आयडियोलॉजीची आसता ती पयशांची आयडियोलॉजी, पावराची आयडियोलॉजी जाता. आनी तेन्ना जांकां दिसता की आतां सत्ताच जाय, आनी सत्ताच म्हणजे सगळें कितें, म्हणजे सगळें सांगता मतदारसंघाचें डेवलपमेंट. आतां विजय सरदेसाय गेले तेन्नाय ते लोकांक बिट्रे करून गेले तेन्नाय तेच सांगलें लोकांचो आमचो डेवलपमेंट जावपाचें. बाकीचे आमदार आमचे जे गेले, विश्वजीतूय गेलो डेवलपमेंटाक गेलो, सुभाष शिरोडकर सोपटे गेलो डेवलपमेंटाक गेलो. सो आयज लोकांक कळोन चुकलां डेवलपमेंट कसलो तो. एक म्हणजे तेणी ते सामके दबाव हाडटात, दुसरो म्हणजे पयशांचो वापर, तुमचे सत्तेची लालच. सो एक बरो मनीस सुद्दां तितूंक ट्रॅप जावन वयता. म्हाका एक हें की बाय इलेक्शनासान सुरवात करया, कारण एक सूर आयकूं येता की 2 जाण फुटून गेले तुमचे आनी ते निवडून आयले. सो तातूंतल्यान असले प्रकारां खातीर आनी बळगे मेळटा म्हण एक जो इशू आहा की तो म्हळ्यार तुमी सोतल्यो 4 टिकेटी भंडारी समाजाच्या लिडरांक दिल्यो, आनी एक इन्सिडंटली फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली 4 भंडारी समाजाचे लिडर डिफीट जाले, उरिल्ली ज्यो 2 सीट आयल्यो त्यो नॉन भंडारीच्यो आयल्यो. हाऊ डू यू लुक एट इट? आज भंडारी समाज पक्षा बरोबर आसा काय पक्षा बरोबर ना? तुमचो असेसमेंट कितें? खंयचोच समाज खंयच्याच पक्षा बरोबर तसो फूल फ्लॅज आसना आनी फूल फ्लॅज नासना. तो ज्या तरेन तेगेली पर्सनली एक आयडियोलॉजी वेगळी आसता सगळ्या वोटरांची, आनी तो एक वोटर विचार करता. पण तुमच्या पक्षान एक स्टेटमेंट केल्लें बाय गिविंग दिस टिकेट. आय एम कमिंग टू दॅट. हय. सो एक सर्रास असो खंयच्यान हें नासता. पूण लास्ट टायम असेंब्ली इलेक्शनाक पळयलें जाल्यार BJPतले जितले भंडारी समाजाचे कॅन्डिडेट आशिल्ले सगळे पडले, आमचे मायज जिखले. सो एक असो सूर दिलो की भंडारी समाजाचो वोटर्स कदाचित आयलो आसतलो. आतां ह्या निवडणुकीक एक जो मुद्दो मुखार मुद्दम हाडटात आनी तितूंतले थोडे आमचेच लोक हाडटात हो मुद्दो. आतां 4 कॅन्डिडेट एक समाजाक दिले म्हणटात. आमी बेजिकली पर्सनली समाजाचें राजकारण केन्ना करता, आमचे कॉन्स्टिट्युशनाकूय तें परवडना, आयडियोलॉजीकूय तें परवडना. आनी हांव व्यक्तिशा म्हागेलें जें पर्सनल सर्कलान जें आसा तांकांय खबर आसा हांव केन्नाच जातीचें राजकारण हें केन्ना केलें ना. म्हाका जर करपा आशिल्लें खूब जाण सांगताले, पणजे हांव बसलेले तेन्ना
कर म्हणून हांव त्या हेजेर केन्नाच केलें ना. आतां ह्या चारूय कॅन्डिडेटाचें जे विश्लेशण करुया. ह्या चारूय जाण जे कॅन्डिडेट आशिल्ले हांगसर आयज बीजेपीचे कॅन्डिडेट कोण आशिल्ले, एक पयलो मुद्दो तो येता. सो जेन्ना तूं बीजेपीचे कॅन्डिडेट पळयता ते बीजेपीचे कॅन्डिडेट त्याच ज्या समाजाचे तूं भंडारी म्हणटा ते आशिल्ले सगळे एक जालो. नंबर 2 म्हाजे वयल्यान स्टार्ट करुया. हांव नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट. हांवें आतां सावथ गोवा मागली, हांवें नॉर्थ गोवा मागली. म्हाजें जेन्ना प्रपोजल PEC मुखार हाडलें तेन्ना थंय हांवें क्लियरली सांगलें की हांव इंट्रस्टेड ना. सो ते म्हागेले फोर्सफुली तेंगेले थोड्यांचो एक वेगळो डावूय आसतलो की म्हाका तेणी मुद्दम नॉर्थाक कॉन्टेस्ट करत, ज्या कडल्यान हांव सावथाक जावचें. वेगळी राजकारण जी भितरलीं आसता पक्षांतली. पण नॉर्थाक तुमचे कडेन कॅन्डिडेटच नाशिल्लो. तेच हेजेर येता हांव. सो ते म्हागेलें सिंगल नांव क्लियर करपाक सोदताले सगळी PAC. सो हांवें ताका विरोध केलो की म्हाजें सिंगल नांव क्लियर करनाकात, रमाकांत खलोपाचें नांव दवरया, आमी ताका कन्विन्स करूया. कारण रमाकांत खलोप पयलीं सांगून गेल्लो की आपल्याक नॉर्थाक आपूण विड्रॉ करता आनी आपूण फूल आपल्यालो फोर्स मांद्रे घालता, आपल्याक तुमी मांद्रे कन्सिडर करात. हो म्हाका एकल्याक न्ही, आमच्या सगळे लिडरांक ताणें येवन सांगलेलें, मेळोनूय सांगलेलें. सो हो मुद्दोय त्या दीस PEC मिटिंगाक आयलो. सो हांवें म्हागेलें नांव सिंगल जातालें तें हांवें हाडयलें आनी सांगलें थंय खलोपाचें नांव एड कर. कारण तेजे पयलीं हांवें जितेंद्राचें नांव प्रपोज केलें. आमचे 14 मेंबर आसा PECचे. तूं खंयच्याय मेंबरा तुजे इंटरव्यू काड आनी विचार. सो थंय एक परत सुरयलो ना तुका वेगळें काड, तूं रिजन हांव दिवपाक सोदना पब्लिकली कित्याक तें. पूण तें म्हणपाक लागलें जितेंद्राचें ना. पूण जेन्ना हांवें फोर्सफुली खलोपालें हें केलें त्या खलोपालें नांव एड जालें. खलोपा कडेन जर उलयलें जाल्यार तांचो आर्ग्युमेंट आसा की आपल्या गिरीशान सांगलें तूं मांद्र्या कॉन्टेस्ट कर आनी नॉर्थ वेकेट कर, नॉर्थाक दुसऱ्याक कोणा पळोवया म्हणून. यू डोंट एग्री विथ. हांवें म्हाज्या लायफांत केन्नाच फटींगपणां ही उलयल्ली ना. आजुनी आनी राजकारणाक हांव सदांच बिलीव करता की खरें उलोवप. आयज रमाकांत खलोपान जे सगळे लोकांक सांगलेले आसा, आमच्या लिडरांक सगळ्या मुखार आसा. PECचेरूय डिस्कस जाला. आयकाय तुमी मुखार सरप्रायज जातलो तो आयकल्यार. तेजे नंतर खलोपालें नांव जातकर हांवें नेक्स्ट डे रमाकांत खलोपाक फोन केलो आनी सांगलें की तुजें नांव हें केलें, तूं कॉन्टेस्ट कर. तो म्हणपाक लागलो ना, आपल्याक 70 प्रॉब्लम जातले, आपल्याक मिस्टर प्रताप सिंग राणेन सांगपाक जाय. हांवें इमिजिएटली मिस्टर प्रताप सिंग राणेक फोन केलो आनी ताका रिक्वेस्ट केलो की रमाकांत खलोप सांगता, भाई खलोप सांगता की तो रेडी आसा पूण तुवें ताका सांगपाक जाय. मिस्टर प्रताप सिंग राणेन वेळ न करता इमिजिएटली भाई खलोपाक फोन केलो आनी सांगलें की आपूण तुका सपोर्ट करता, तूं बस नॉर्थाक. ताणें ताका इमिजिएटली सांगलें परतें की तूं मातशें विश्वजीत राणेकूय सांग. सो तेन्ना मिस्टर प्रताप सिंग राणेन ताका सांगलें तेगेलो पक्ष वेगळो आसा, तेजें राजकारण वेगळें आसा, तुका आपूण सपोर्ट करता, आपूण तेगेलें तुका आपूण सांगपाक शकना. आनी ही खबर परत म्हाका राणे साहेबानूय सांगलें आनी भाई खलोपानूय सांगलें की विश्वजीत राणेचो सपोर्टाचो तो एश्युरन्स घेयना म्हणून. सो त्या हेजेर आपूण कॉन्टेस्ट करना म्हणून. तेजे नंतर हांव कॉन्टेस्ट न करचें ह्या प्रयत्नान हांव आतां कॅन्डिडेट जाय न्ही, जेन्ना तो हें ना कोण तरी कॉन्टेस्ट करपाक जाय. आनी हांवें सदांच सांगलेलें की हांव 13th आसतलो म्हणून. मागीर तुमी नॉर्थ गोवा सावथ गोवा खंय हें करात, पूण 13th म्हणजे 11 प्लेयर जाले, 12वो रिजर्व तोय क्लियर करात. कोण ना तेन्ना गिरीशाचो तुमी विचार करात. नाल्यार नॉर्थाक पक्षाचेर इतली वायट परिस्थिती आयली. तेजे नंतर हांव मिसेस राणी कडेन गेलो. पयले फावटी मायनींग ओनराचे मायनींग डिपेंडंट जे लोक आशिल्ले तेय म्हणपाक लागले मॅडमाक जर तिकेट दिली मॅडम विजयादेवी राणेक जाल्यार आमी सगळे सपोर्ट करुया. हें स्टार्टींग आमी उसगांव हें केलें तेन्ना थंय राणी साहेबाक रिक्वेस्ट केलो. तो म्हणपाक लागलो ना, तें रिजेक्ट केलें. तेजे नंतर हांव आनी आमचे ऑफिस बेरर आल्तीन गोम्स तेगेले आल्तीन बंगल्याचेर गेले. मॅडमाक रिक्वेस्ट केलो, मॅडम तूं सगळें सांगता तूं रोयल्यार तूं जिखतली म्हणून. सो ती म्हणटा ओगी रावली, पूण राणी साहेब म्हणपाक लागलो ना. तेजे नंतर हांव सांखळे तेंच्या घरा कडेन गेलो. जेन्ना म्हाजो प्रचार सद्दां चालू जाला, हें जाता नॉमिनेशन बरोवना, मॅडम तूं हें कर, आमी सगळें काम करुया म्हणून. सो राणी साहेब परत म्हणपाक रिजेक्ट कर. सो तेजे नंतर हांव हेचो पक्षाचो कार्यकर्तो. सो न हें करता म्हाज्या घरा कडली फॅमिली अगेन्स्ट आशिल्ली. म्हाजी बायल आनी आवय तर सांगली म्हणल्यार तूं कॉन्टेस्ट करनाका नॉर्था वचून. म्हाजे क्लोज जे फ्रेंड सर्कल आशिल्ले म्हागे सारके वेल विशर तेणी सारके दोग जाण तर सारके म्हाजे कडेन उलयना जाले. म्हणजे ह्या परिस्थितींत म्हाका वचून ते इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक. व्हेरी फ्रँकली वॉज इट अ मिस्टेक टू कॉन्टेस्ट? कारण युअर पर्सनल रेप्युटेशन टूक अ बिग हिट. आय नो, बट वेन आय हॅव ऑलरेडी सरेंडर्ड माय सेल्फ टू द पार्टी एंड आय हॅव सेड इट टायम एंड अगेन. जेन्ना ज्या दिसा हांव म्हाज्या कॉलेजीन आशिल्लो म्हाका फोन येता की पणजे कॉन्टेस्ट करपाचें म्हणून. पणजे आमचो ब्लॉकूय ना.
तेव्हा पक्षाचेर अशी परिस्थिती येयल्या हांगा कांय येना आनी आमी कॅन्डिडेट सांगलेलो रिजेक्ट करता तेन्ना तूं येवन उत्तर गोंयांत पक्षाचेर इतली वायट परिस्थिती आयली. हांवें ट्राय केली न्ही वचोन सगळ्यां कडेन ट्राय केली आनी नंतर केंद्रीय नेतृत्वय सांगपाक लागलें तांकां सांगलें हांवें त्या दीस मिटींग जातकर म्हाका जेन्ना लक्षांत आयलें की म्हाकाय मुद्दम दवरपाक सोदता नॉर्थाक तेन्ना म्हाजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे आशिल्ले राहुल गांधी तांकां तुम्ही म्हणटात की तुमकां नॉर्थाक दवरप हें तुमच्याच पक्षांतल्या कांय लिडरांचें षडयंत्र आशिल्लें. 100%. पूण जेन्ना पार्टीचो इंट्रस्ट म्हणून हें जाता तेन्ना म्हाका अशें पिक्चर दाखोवपाचें हें जालें की म्हाका कळ्ळें तें की हें जाता हांवें SMS म्हाजे कडेन SMS आसा तुका पर्सनली दाखोवपाक शकता. सेम इवनिंग हांवें आमचे पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्षाक SMS केल्यात की अशें हें केल्लें आसा म्हणून. आनी हांवें दिल्ली सांगलें दिल्ली जेन्ना आमची स्क्रिनींग कमिटी मिटींग आसा त्या दिसा सांगलें म्हाका कॉन्टेस्ट करपा नाका तुम्ही जाल्यार परत तुम्ही विचारा कोणाकूय जाल्यार तुम्ही म्हणटात ही कॉन्स्पिरसी. इट वॉज कॉन्स्पिरसी. एक गजाल रमाकांत बाब दुसरो एक आर्ग्युमेंट घालता की जर आपल्या नॉर्थाक दिलं ना आपल्याक मांद्र्याक कित्याक दिलं ना आनी मांद्र्या बेजिकली रमाकांत बाब आशिल्ले सचिन परब आशिल्लो आनी बाबी बाक्कराचें नांव तिनाचेर आशिल्लें. इव्हेंच्युअली बाबी बाक्कर बिकेम कॅन्डिडेट. दोन कॅन्डिडेटांचे उलय एक बाबी बाक्कर आनी दुसरो महादेव नायक. वॉज दॅट अ टॅक्टिकल ब्लंडर? सी सगळ्योच तिकेटी जी आसता तिकेटी जो अध्यक्ष आसता तेणी आसता आमची PEC आसता तेजे आमचो इंचार्ज आसता तेजे त्या मतदारसंघाचो इंचार्ज आसा त्या मतदारसंघाचो जो मांद्रेचो मतदारसंघाचो जो इंचार्ज आशिल्लो आनी थंयची जी लोकल टीम आशिल्ली ते सगळे बाबीचे नांवाचे हेजेर हें करताले. थंय बाबीचे नांवाचे आशिल्लें खलोपाक नॉर्थूय मेळना मांद्रेय मेळना इव्हेंच्युअली. अशें जावपाक शकना की म्हाका खंत आसा की खलोपाक तिकेट मेळना पूण थंय फक्त डिसिजन ज्यो बाकीची हें जाता घडामोडी आसतात जे कन्सल्टेशन जाता ते कन्सल्टेशन सगळें हांव तुका सांगपाक शकता बरोबर कितें. सो कदाचित जेणी ताका सांगलेलें आसतलें तुका आमी मांद्रे कन्सिडर करताच म्हणून सो तेय बी शेवट कन्विन्स जाले आसतले की थंयचो जो फीडबॅक कितें आसा तो त्या हेजेर नंतर आमी जेन्ना कन्सल्टेशन केलें सगळ्यांचे हेजेर तेन्ना थंय बाबीच्या नांवाचेर कन्सेसस जालो आनी खंयचीच डिसिजन खंयच्याच टिकेटीचे डिसिजन व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो रमाकांत खलप वा सचिन परब हांच्या नांवाचेर कन्सेन्सस जालो ना. हेज्या नांवाचेर कन्सेसस जालो मागीर तुगेल्या बाबी बाक्कराचे हेजेर आनी हें कन्सल्टेशन जेन्ना प्रोसेस सगळो जालो त्या हेजेर बाबी बाक्कराचे थंय तेन्ना तुमी म्हणटाल पळय उदळ पळय एक हेजे खातीर. सो जेन्ना गिरीश चोडणकर सांगता की थंय विजयादेवी राणी मॅडमान बसचें जावं खलपान बसचें जावं जितेंद्र देशून बसचें हे तेगूय गाय ह्या ज्या कम्युनिटीचे तुमी सांगलां त्या हितून पडनाशिल्लें. शिरोड्या मतदारसंघात तुमी सांगलें शिरोड्या मतदारसंघाक डे वनाक म्हाका म्हागेलो म्हादेव नायकाच्या एका विरोध आशिल्लो आनी म्हादेव नायकाक खबरूय आसा आमच्या लिडरांकूय खबर आसा आमच्या डिस्ट्रिक्ट कमिटीकूय खबर आसा हांव ताका विचारता मागीर जालें कशें म्हणजे सगळे डिसिजन म्हाज्या हातीन आसता न्ही हांव थंय प्रमोट करता आयज पब्लिकली हें करता. डॉक्टर सुभाष प्रभुदेसाय म्हणून बरो पॉप्युलर दोतोर आसता आनी थंय लोकांचें सगळ्यांचें म्हणणें आशिल्लें की ताका तिकेट दिवची. पण आमी तेडे अप्रोच जाला हांव तेडे अप्रोच जालो तो हें जालो पूण ताका फक्त आमी सांगलेलें बूथ कमिटीचें थोडें काम सुरू करूं. तेजे नंतर पक्षांचे कितें बाकीचें कन्सल्टेशन आसता न्ही सो थंय हें करपाक लागलें तें बोलना म्हादेवा कडेन थंय बूथ कमिटीचें आसा थंय तो म्हादेवाक जर सुभाषाक जर फायट करतलो जाल्यार थंय म्हादेवूच कॅन्डिडेट जावपाक शकता असो करून एक वेगळो सूर तयार जालो की हांव सगळोच हेका हांव विरोध करपाक शकना न्ही. एक म्हागेलो व्यू वेगळो आसतलो सो म्हागेलो व्यू थंय आशिल्लो डॉक्टर सुभाष प्रभुदेसाय. यू कॅन चॅक क्रॉस चॅक विथ एनीबडी. वॉट अबाउट मांद्रे? वॉट वॉज युअर व्यू इन मांद्रे? मांद्रे आय वॉज ओपन फॉर ऑल द थ्री. आय वॉज टॉकिंग टू लॉट ऑफ इवन थोडे जे आमचे मिडियाचे मित्र आसतात जे त्या मतदारसंघातले आसतात तेंचे कडेन उलयलो हांव. सो तेंचे कडल्यान फीडबॅक येतालो. बाकीचे जे इंचार्ज आशिल्ले आमचे निलखंठ जो एक MLA जो मांद्रेचो इंचार्ज आशिल्लो त्याच्या अंडर 3 आनी सेक्रेटरी इंचार्ज आशिल्ले त्यांचे व्यू घेतलेले. त्यांचे 4 जाणांतले 3 जाणांचो व्यू एक कॅन्डिडेटा फेवर आशिल्लो एकल्याचो व्यू वेगळो आशिल्लो. ब्लॉकाचे जेन्ना कन्सल्टेशन घेतलें ब्लॉकांचे तशेंच आशिल्लें की वेगळो. व्हेरी फ्रँकली यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीस 2 कॅन्डिडेट्स ऑर यू फील दॅट युअर व्यू वॉज डिफरंट सो यू कॅनॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? सी अल्टिमेटली आय एम द प्रेसिडेंट आनी ज्या दिसा रिजल्ट जाला त्या दिसाची पूर्ण जबाबदारी हांवें घेतल्याक. सो इट इज अ कलेक्टीव डिसिजन जरशें आसलें कित्याक हांव केन्नाच खंयच्याच हेजेर डिक्टेटोरियल हेजेर डिसिजन घेतलें नाय. म्हागेलें सदांच कन्सल्टेशनाचेर हांव भर दितां आनीक एक कन्सेसस हाडपाचो प्रयत्न करता खंयच्या हेजेर. म्हाका हांव प्रेसिडेंट आसून म्हाकाच कितें डिसिजन जाय तें कर. ऑन द कॉन्ट्री तिगांचे हितून जर पर्सनली पळयलें जाल्यार म्हाका मॅक्झिमम हेल्प म्हणजे जर पॉलिटिकल हितून केलें जाल्यार बाही खलपान केला. हांव इवन म्हाज्या पयलींचे राजकीय हितून
हांव अध्यक्ष जातकर हितून मॅक्झिमम कितें मदत जाय ती हांव भागी घालपाक एक टीक जाता ती म्हळ्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा बरोबरची हेप हेझर्ड अलायन्स. हांगा एक कडेन, थंय एक कडेन, म्हापशां एक, मांद्र्यां एक. सो मतदारांक कन्फ्यूज करपा खातीर हाज्या की बरी आनी अलायन्स हांवें पळयलें ना केन्ना, वायट म्हण बरी म्हण. इट इज सच अ कन्फ्युजींग अलायन्स दॅट वोटर जस्ट कॅनॉट अंडरस्टँड वॉट इज हॅपनिंग. वॉज दॅट अ ब्लंडर? आमी खंय अलायन्स केला? इट वॉज नॉट अ अलायन्स. दे हॅव एक्सटेंडेड सपोर्ट टू अस. बट देर वॉज नो स्ट्रॅटेजीक थिंग की तुमच्याच कॅन्डिडेटाक आनी दोन कडेन तुमची कॅन्डिडेटाक, एक कडेन ते अपक्षाक करतात, एक कडेन ते तुमच्याक करतात, एक कडेन ते आपल्याक करतात. सो मोगोचो मतदार सुद्दां जो आसा तो गोंदळटलोच न्ही. आमी आमचे कडेन एकूच ऑप्शन आशिल्लें. आमी एक तर सपोर्ट जो कोण तरी सपोर्ट दिता इलेक्शनाक तो येस म्हणपाचो, नाजाल्यार नो म्हणपाचो. आमचे कडेन थर्ड ऑप्शन नाशिल्लें. यू आर सेइंग देर वॉज नो अंडरस्टँडींग, नो अलायन्स. दे जस्ट केम आउट वन डे अँड डिक्लेअर्ड दॅट वी वॉन्ट टू सपोर्ट. जेन्ना तांकां भायर घातले मिनिस्ट्रींतल्यान आनी दोग जाणां व्हेले आनी सुरिनाक ड्रॉप केलो. स्पर ऑफ मोमेंट तेणी अनावन्स केलें ती कॅन्डिडेट पयलीं घालतले म्हणून, तुमी याद करात. तेजे नंतर तेंचे भितर कितें जालें खबर ना. तेंचे भितर तेजे नंतर तेणी आमकां सपोर्ट एक्सटेंड केलो. आतां आमी पॉलिटिकल पार्टी, आमी कोणी सपोर्ट दिता तो आमी सपोर्ट तुमी दिनाका म्हणून सांगपाक वचपाक शकना. जो सपोर्ट येता तो सपोर्ट येता. तुम्ही म्हणटा जर स्ट्रॅटेजीक ब्लंडर जाल्यार ते मोगोची जाला, तुमची न्ही. आमी तांकां एक्चुली सांगलेलें की तुमी मांद्रे जो आसा आमच्या कॅन्डिडेटाक थंय हें करता जाल्यार सपोर्ट करात. सो प्रश्न उरतालो तो शिरोडेचो ह्या हेजेर, कारण तेणी म्हापशेच्या कॅन्डिडेटा आमचे सपोर्ट केल्लो. नॉर्थ गोवा सावथ गोवा दोनी कडेन सपोर्ट केल्लो. सो आमी तांकां सांगपाक शकनाले तुमी आमच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करनाका, तुमचो सपोर्ट नाका म्हणून. लास्ट प्रश्न म्हजो की जे 10 जाण सोडून गेल्यात तांचेर 6 वर्साची बंदी घाला, सावथाक नॉर्थाकय घालतले म्हणून तुमी सांगला. ही 6 वर्साची बंदी बाबुशा वेले बंदी भशेन जावची ना न्ही. इलेक्शन पावलें की बंदीच गायब जाता, बाबूश परत जिखलो, बाबूश गेलो. म्हाजे कोंतान आमी पॉलिटिक्स ऑफ कन्विनियन्स न करता पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन करपाची गरज आसा. आनी थंय एक हें आसा की आमी सदांच विनिबिलिटी कडेन वयतात. आनीक आमी जो कार्यकर्तो थंय जो काम करता हें करून तेजेर खंय तरी अन्याय जाता. सो आमी खंय तरी जो एक वेगळो दबाव आसता की बाय इलेक्शन आसतना तूं कशे भशेन सीट जिखप, जेन्ना हो एक दबाव जो आसता की कशे भशेन सीट जिखपाचो प्रयत्न करप, तो दबाव झुगारून राजकारण करपाक आतां पक्षान शिकपाची वेळ आयल्या. आमी पणजे मतदारसंघ जिखले म्हणून आमी आमचे 10 आमदार गेले. ही परिस्थिती. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता खूब विस्तारान जाल्या मुलाखत आनी काँग्रेसीच्या बाबतींत जे प्रश्न आशिल्ले ते गिरीशान तांचे आन्सर दिला. म्हाका इतलेंच दिसता की एक विरोधी पक्ष म्हण काँग्रेसी कडच्यान लोकांची अपेक्षा जितली आसात तितल्योच एक विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसीचें कर्तव्य आसा. अपेक्षा आसात ते कर्तव्य समजून घेवचें आनी त्या प्रमाणे ह्या लोकशाही भितर वागचें. इतलेंच मागतान थांबता. तुमी आयले, इतली बरे तरेन मतां मारली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावत.